नमस्कार. आयज आमच्या वांगडा आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानिस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत. नमस्कार. आपल्या सांखळे मतदारसंघांतल्यान तांणी वेंचणूक लढयली आनी तांकां जैत मेवळें आनी ही मुख्यमंत्री पदाची माळ तांच्या गळ्यांत पडली. आतां ते सांखळे मतदारसंघाचे आमदार आसाच, त्याच बरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एक दोट्टी जापसालदारकी त्यांच्या आंगार पडल्या. तुम्ही सगळ्यान म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान सगळ्यात तरणाटे, सगळ्यात पिरायेन कमी अशे मुख्यमंत्री हो तुम्ही इतिहास एक क्रिएट केला अशे लोक म्हणटात. आमकांय तशेंच दिसता. आणि अशा वेळार तुम्ही गोंयची धुरा तुमच्या हातान घेतली, ज्या वेळार सगळें कितें फेवरेबल अशें ना, जायत्यो अडी अडचणी आसा, पण आनी ह्या परिस्थितीन सुद्दां तुम्ही हे कार्य स्वीकारलें. गोंयाक फुडें व्हरपा खातीर तुमी फुडें सरले. आनी आयज जे गोंयची राजकीय परिस्थिती आनी सामाजीक परिस्थिती आसा ती तुमच्या मतान कशी कितें आसा? हांवें ज्या परिस्थितीत ह्या राज्याचो कारभार म्हाका हातान घेवचो पडलो ती परिस्थिती सगळ्यांक सर्वज्ञात आसा, सगळ्यांक खबर आसा. बट हांव पळयता की भारतीय जनता पार्टीतली म्हजो राजकीय प्रवास मनोहरबाईन दिल्ली शिकवण सदांच म्हणटा आनी संघ परिवारांतल्यान जाल्लो म्हज्या विचारसरणीची वाट आनी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर चलोवपी समाजकारण आनी राजकारण माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पासून अटल बिहारी वाजपेयी आनी आत्ता नरेंद्र मोदीजी म्हणजे सदोदीत आमी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर राजकारण करता आसतना समाजातल्या शेवटच्या मनशापर्यंत ह्या राज्याचो कारभाराचो फायदो तेज्या पर्यंत पावचो हो हेतू मुळात लक्षात दवरून ह्या राज्याचें प्रशासन हांव चलयतां. आनी ताकाच लागून म्हणजे जनतेचे प्रश्न हे माझे प्रश्न आसा, जनतेचे प्रश्न हे राज्याचे प्रश्न आसा. हेज्या व्यतिरिक्त वेगळो हेतू कांयच ना. त्या खातीर येता तो प्रश्न समोर सोडप, बारीक लोकांचे प्रश्न सोडप हो मूळ उद्देश धरून हांव प्रशासन चलयतां. तर लोकांचे प्रश्न जेन्ना म्हणटा आमी ते विंगड तरेचे प्रश्न आसा. ह्या सगळ्या प्रश्नाचो पुराय विचार केला तुम्ही? हय. कितकेच वाठार आसा ज्या प्रत्येक वाठारान आयज तुमकां काम करपाचें आसा? तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे फाटले माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई एक वर्साच्या कार्यकाळात बरोसो आपलो कार्यभार सांबाळपाक शकले ना. म्हणून राज्यात वेगवेगळे प्रश्न आसात. बट जटील प्रश्न खूब वर्साचे आसा, काही वर्सांपासून न सुटलेले अशेय प्रश्न आसा. हांवेच्या वेळी फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात हे सगळे प्रश्न समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी भितरल्यान खंयचे प्रश्न प्रायोरिटीचेर सोडपाक जाय तेजी प्रायोरिटायज केलो. आनी ताज्या उपरांत जायते प्रश्न जे आसा हांव प्रायोरिटी सोडयत आसा. काही सुटल्या अशें कांय ना की 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात सगळे सुट्टले. घडये कदाचित म्हणजे म्हज्या फुडल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात मॅक्झिमम प्रश्न जे आसा हे सोडोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आत्ता तुम्ही खंयच्या प्रश्नांक तुमच्या प्रायोरिटी सध्या दिले? सध्या जर पळयत आत्ताच्या घडीक जाल्यार नोकरी ही सगळ्यात मोठी समस्या लोकांच्या फुडल्यान आसा. आनी त्या खातीर एक तर गव्हर्नमेंट जॉब नाल्यार प्रायव्हेट जॉब हाच्या खातीर सगळे जाण प्रत्येक फावटी प्रयत्न करीत आसता. हांवें पळयलें की गव्हर्नमेंटात डेली वेजीसचेर काही काडून उडयल्ले अशा पद्दतीचे युवक आशिल्ले जांकां 15 वर्सां जॉब करताले जे डेली वेजीसचेर. परत एकदा तांकां खंय तरी म्हणजे कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत घेवप, कारण तेंच्या रोजीरोटीचो प्रश्न आसा. गरीब लोक हे अशे एड्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा हाचेर काम करताले तांकां खंय तरी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान परत घेवप होय आसा. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटाच्यो नोकऱ्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान जाता तितक्यो जितक्यो नोकऱ्यो अवेलेबल आहात तितक्यो नोकऱ्यो एडवर्टायज करप, ह्या लोकांक दिवप. तिसरो प्रश्न जो म्हणटा की गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट येवप आनी ताकाच लागून वायब्रंट समीट 2019 हो आमी वायब्रंट गोवा हाच्या बरोबर घडोवन हाडलो. ह्या निमित्तान वेगवेगळी इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत जातली, वेगवेगळ्या युवकांक वेगवेगळे बिझनेस सुरू करपा खातीर संदी मेळटली. आमची आयटी पॉलिसी आसतली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसतली, आयपीबी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आसतलो. ह्याच्या माध्यमांतल्यान जायते उद्योग धंदे गोंयांत हाडप आनी ह्या उद्योग धंद्याच्या माध्यमांतल्यान मुख्य उद्देश जर कितें आसत जाल्यार तरुणांक नोकरी मेळची हो उद्देश आसा. तेंच्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करचो, तेंच्यांनी स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत स्वताचो बिझनेस सुरू करचो, जेणे करून आमी वेरियस सबसिडीज ह्यो तेंच्या खातीर अवेलेबल केल्या. त्या खातीर तेंच्यांनी ह्या सगळ्या संदीचो फायदो घेवन आपले फ्युचर क्रिएट करचें हाच्या खातीर म्हजी प्रायोरिटायज आसा. तर लोक उलयतात की गोंयची अर्थीक स्थिती सध्या सारकी ना, गोंय कर्जाच्या वोज्या पराक सामकें बुडलां. हे कर्ज जे आसा हे हांवें 6 म्हयन्यांक घेवंक ना. पयल्यान पयली विशय लक्षात घेवपाक जाय, 2005 जे सुरू जाला म्हणजे गोंयची आर्थीक स्थिती मायनिंग चालू आसतना बरी आसली, 7 कोटी असले, बरी 7,000 कोटी असले, बरी आसली तेन्नाय बी कर्ज घेताले.
ताज्या उपरांत हे कर्ज, तेजेर वाडलेलो इंट्रेस्ट हो सगळो विशय लक्षांत घेवपाक जाय. ओके, आनी हे सगळें जर पळयत जाल्यार आयज आमी खंयचोच म्हणजे कर्जाचो इन्स्टॉलमेंट हो पेंडींग दवरूंक ना. घडये आमी कर्ज घेतलो आसत जाल्यार तेज्यात मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्टूय बी राज्यांत करता, हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. ताज्या खातीर म्हणजे जरी गोंयचेर कर्ज असलें म्हणजे ताची चिंता म्हाका आसा आनी निश्चितरित्या म्हणजे भितूंतल्यान एक मार्ग काडपाचो प्रयत्न जो आसा चालू आसा. आमचो एक व्हडांतलो व्हड वाठार म्हणल्यार पर्यटन हो वाठार आसा आणि पर्यटन वाठार सध्या तुम्ही अशा एका मंत्र्याक सोपयला जो पळोवपाक गेलो जाल्यार कळटा की कांयच कसलीच त्याने पॉलिसी करना, कसलीच त्याने येवजण करना आणि पर्यटन ही आमचे फुकट अशें वता अशें दिसता. हाचेर तुमचें कितें? पर्यटनाच्या बाबतीत पळयता आसतना आमचे जीटीडीसी कॉर्पोरेशन आणि जीटीडीसी आपले टुरिझम मिनिस्ट्री अशा 2 विभागांत विभागलेले आसा. पण जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर कॉर्पोरेशन बऱ्या पद्दतीत काम करता. मिनिस्टरी तितूंत लक्ष घालून आसा. हांवूय एक थोडोसो म्हाका टायम मेळूना, बट आतां परत एकदा लक्ष घालून हे पर्यटन एक योग्य रित्या योग्य दिशेत व्हरपाची वाटचाल जी आसा ही आसतली. त्या खातीर मॅक्झिमम इन्व्हेस्टमेंट इन टुरिझम जावची हाच्या खातीर प्रयत्न आसा. हांवें म्हटलां की द स्पोर्ट्स टुरिझम आनी त्याच बरोबर मेडिकल टुरिझम ह्या सारखे कन्सेप्ट जे आसा हे गोंयांत वाडपाक जाय. पयरूच म्हणजे कालूच जाल्ली आयर्नमॅन 70.3 दिस इज एन 27 countries were participated, which is an rally of the swimming, cycling आणि jogging, रनिंग ह्या पद्धतीची ही रॅली जी आसा फर्स्ट टाइम इन इंडिया आणि ती बी गोंयांत जाता. त्या खातीर आमी ती प्रमोट करप जेणे करून 27 कंट्रीतले पार्टिसिपंट जे आसा हे हांगासर आयले. अशा पद्धतीचो प्रोग्राम जेन्ना आमी वेगवेगळे प्रकार करतले तेन्नाच टुरिझम गोंयांतले वाडटले. हो जालो एक मुद्दो पर्यटना विशीं. आता पर्यटन जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना बऱ्योचश्यो बऱ्यो घडणुकोय घडटा आणि वायटूय घडटा. तशी सध्या गोंयाक एक पिडा लागल्या ती म्हणजे गुळेच्या वखदाची. आणि ही गुळेची वखदां हाडटा कोण गोंयांत तर हे सगळे जाण जाणा आसतना ताचेर कांयच कारवाय जायना. अशें म्हणू नका. तूं आयचोय जरी पेपर काडून पळयलो तुमी जाल्यार म्हाका दिसता तुमी कारवाई जाल्लेली तुमकां दिसतली. कितलेशेच लोक जे ह्या व्यवसायात आसात त्या व्यवसायाक आमी प्रत्येक फावटी सीज केले वता, अरेस्ट केले वता, तांकां धरले वता. मूळ त्याच्या कारणापर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमचो अँटी नार्कोटीक सेल हो योग्य रित्या काम करता म्हाका दिसता. आनी गोंयांतल्यान ड्रग मुक्त गोंय करपाच्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा. आमकां बरे पर्यटक गोंयांत येयल्ले जाय. आमकां पर्यटनाचे दुश्परिणाम जे जाता आसत जाल्यार ते दुश्परिणाम नाका. बरे पर्यटन गोंयांत येवचे हे आमकां बरें डेस्टिनेशन म्हणून वळखलें जाय. बऱ्याच वर्सां पयलींची एक घडणूक घडली ज्या घडणुकेन कांय नायजेरियन लोक इन्वॉल्व असले आणि हे सर्रास अशें उलयलें वता गोंयांत की नायजेरियन्स जे आसा गोंयांत ते सगळे ड्रग ट्रेडिंग करता. इतके असूनय नायजेरियन येत आसा त्यांची संख्या वाडत आसा. तांकां डिपोर्ट करपाचें कित्याक हांव अशें म्हणचो ना. खंयच्याच कंट्री विशीं आमी अशें उलोवप योग्य ठरचें ना. म्हाका दिसता त्याय कंट्रीतले पर्यटक हे गोंयांत येतात. त्याय कंट्रीतले पर्यटक काही पद्दतीन एड्युकेशना खातीरय हांगासर येता. त्या आमी सगळ्यांकूच एके तागडेन जोखप योग्य जावचें ना. बट अशा बाबतींत जे आमकां त्यांचो पासपोर्ट सोंपोवन हांगासर रावता तांकां आमी डिपोर्ट करता. ऑलरेडी डिपोर्ट सेंटर आमी स्टार्ट केला आणि तातूंतल्यान वेगवेगळ्या लोकांक डिपोर्ट करपाचो प्रोग्राम जो आसा ऑलरेडी गोंय सरकारान सुरू केल्लो आसा. तुमचे कडेन तुम्ही पळयलें जाल्यार गोंयच्या उदरगती विशीं जेन्ना आमी उलयता एक दुसरो एक वाठार आसा जो वाठार आज पयलीं कितें म्हणटाले की उत्तम ते म्हणटाले पयलीं उत्तम व्यापार, मध्यम शेती आणि कनिश्ठ नोकरी असो एक काळ आसलो. पुराय भारतांनी म्हणी आमी गोंयांनी असोच काळ आसलो. पण आतां कितें जालां की उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिश्ठ शेती अशें जालां. हे जे एग्रीकल्चर फील्ड जे आमच्या गोंयांत आसा पळय आमकां मायंडसेट जो आसा हो मायंडसेट बदलपाची अत्यंत गरज आसा. आमचो मायंडसेट बदलला. आमकां फक्त नोकरेनूच आमी सर्वस्व हे आमकां दिसपाक लागलेलें आसा. म्हाका दिसता म्हणजे आमी परत एकदां म्हणजे बिझनस आनी एग्रीकल्चर ह्या गोष्टी कडेन वचपाची अत्यंत गरज आसा. देर आर द वेरियस बिझनेस. खरें म्हणजे गोंय बींग अ टुरिझम डेस्टिनेशन वेगवेगळे बिझनेस जे आसा म्हणजे फ्रॉम द सर्व्हिस सेक्टर टू द मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर्स हे बिझनेस
आयज आमच्या गोंयच्या भायल्या लोकांच्या हातान वयता आसतना दिसता मूळ गोंयकार ह्या बिझनेसाकडे वळप हे अत्यंत गरजेचें आसा आनी ताका लागून त्यांनी प्रयत्न करपाक जाय ताका जाय तो सपोर्ट करपाक गोंय सरकार तयार आसा. दुसरें तुमी एग्रीकल्चराचो विशय काडलो. आयज सगळी एग्रीकल्चर गोंयची शेती खरें म्हणजे गोंयांत जितकी सबसिडी गोंय सरकार दिता तितकी खंयच्याच राज्यान दिना. आपली नोकरी करचीच पण नोकरी बरोबर आपली पारंपारीक शेती व्यवसाय हो आता वेल मेकनायज्ड पद्दतीन करचो आनी तो जर करीत जाल्यार ती प्रॉफिटान येवपाक शकता. आमी पळयता की हॉर्टिकल्चर आसतले, फ्लोरिकल्चर आसतले, फिशिकल्चर आसतले किंवा एग्रीकल्चर आसतले हाज्या खातीर येवजण्यो जितक्यो गोंयांत आसा तितक्यो आनी खंयच्याच राज्यांत ना. नवीन तरणाट्यांनी ह्या व्यवसायाकडे वळप. आमी म्हणटा काजू सारकिले प्रोडक्शन हे गोंयांत ज्या पद्दतीन जाता आनी तेजेन म्हणजे आमी म्हणटा की विथ लेस इन्व्हेस्टमेंट चड कश्ट नासतना आमकां म्हणटा गोंयांतले सगळे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ताका फूड प्रोसेसिंग करपाची गरज आसा. जॅकफ्रूट गोंयांतलो 90% जॅकफ्रूट जे आसा हे वाया वता. आमी खंय तरी ताका एक वेगळी दिशा दिवपाची आहा. म्हजो प्रयत्न आसा वेगवेगळ्या एजन्सीच्या थ्रू ही वेगवेगळी कामां जी आसा चालीक लायल्या फुडल्या येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळात नक्कीच आनीकूय युवक जे आसा हे हेजे कडेन वयताना आमकां दिसतले. म्हणल्यार अशें म्हणटा आमी हेची शेतीची उदरगत जावपाची शक्यताय खूब आसा. पण सरकारा कडल्यान ज्यो येवजणी आसा पळय शेतकऱ्या खातीर त्यो शेतकारापर्यंत सारक्यो पावना आनी शेतकरी मोटिवेट जायना अशें एक हांवें ऑलरेडी आतांच म्हणजे हांव ह्या सगळ्या गोष्टीचेर बारीक लक्ष दवरून आसा. हांवें ते एक 4-5 दिसां पयलीं आयसीआरचो डायरेक्टर आमचो चाकुरकर म्हणून आसा तो वेटरनरी डायरेक्टर बाबदेसाय आनी आमचो एग्रीकल्चर डायरेक्टर ह्या तिगांची कंबायन मिटींग घेवन आमकां इंटिग्रेटेड फार्मिंग करपाक जाय. सगळ्या जेडीओंक जे आसा म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्सांची ट्रेनिंग घेतला, सगळ्या वेटरनरी ऑफिसरची ट्रेनिंग घेतला. आय हॅव गिवन देम टार्गेट. तुमचो जो हेज्या फुडलो आसतलो तो टार्गेट आसपाक जाय की तुमी कितली जमीन ही लागवडी खाली हाडली आनी कितले प्रोडक्शन केले, कसले प्रोडक्शन केले. ताज्या उपरांतूच तांचो म्हणजे आमी इन शॉर्ट म्हणटा की तुवें काम कितें केलें हें जर कळटलें आसत जाल्यार कितली जमीन लागवडी खाली हाडली हाज्या वयल्यान तुज्या कामाचो परफॉर्मन्स जो आसा हो गणलो वयतलो. द सेम वे वेटरनरी ऑफिसर्स ताका ऑफिसान बसून चलचेना, फिल्डाचेर वयचें पडटलें. कितल्या लोकांक तुवें वेटरनरी फार्मिंगान हाडलें, कितल्या लोकांनी गायी घेतल्यो, कितल्या लोकांनी दुधाचें प्रोडक्शन वाडयलें हें खूब म्हत्वाचें आसा. तेजेर कारण बेजीक हे म्हाका गोश्टी खबर आसा तेजेर हांवें काम करप सुरू केलां. आता शिक्षणाकडे आमी वळया. आता म्हटलें कितें शिक्षण खूब म्हत्वाचें. शिक्षणा विशीं गोंयांत खूब कितें चलता सध्या. शिक्षण बरे तरेन जाता पण कांय भागांनी जर पळोवपाक गेले जाल्यार शिक्षणाची खूबच वाट लागलेली दिसता. शाळा तुमी जर प्राथमीक शाळा पळयल्यो आयज गोंयच्यो गांवांनी वाठारांनी वचून जर पळयत खेड्यांनी जाल्यार प्राथमीक शाळेची अशी वाट लागल्या. भुरग्यांची एटेंडन्स प्राथमीक शाळांनी आसना, बांकां मोडलेलीं आसा. तुमच्या इन्फॉर्मेशना खातीर हांव सांगता, हांव जीएसआयडीसीचो चेअरमॅन आसतना आनी फाटलो माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आसतना गोंयांतल्यो पयली 40 प्राथमीक शाळा सुरू करपाची म्हणजे सारक्यो करपाचो प्रयत्न जर जालो आसत जाल्यार तो 2012च्या मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सरकारान आनी हांव चेअरमॅन आसतना आज गोंयांतल्यो 700 शाळा ह्यो आमी रिपेर केल्या. 700 प्राथमीक शाळा ह्यो रिपेर केला, ताका बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो प्रयत्न केला. आतां एखादी दुसरी शाळा खंयसरी उरली आसतली तुमी गांवांतल्या खंयच्याय शाळेन वचून पळयात ते तुमकां सांगतले. म्हाजें म्हणणें हाज्या बरोबर फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें म्हणून जावचें ना की ताका अजून बेजीक नेसेसिटीज ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो दिवपाची गरज आसा. फ्रॉम प्रायमरी पासून हायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत हांवें शिक्षण हो पोर्टफोलिओ स्वता म्हाज्या कडेन आसा. हातूंत अमुलाग्र बदल करपाचो प्रयत्न आसा. वेगवेगळे कोर्सीस काही हांव बंदय करपाचो आसा, नवीन कोर्सीस सुरू करपाचो आसा. हे फावटी तांकां वेकेशनान आमी 3 दिसाचो ट्रेनिंग कोर्स सगळ्या टिचरांक दवरला, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी, विच इज द एप्टिट्यूड टेस्ट, करियर कावन्सिलींग आनी कावन्सिलींग हाज्या सारकिले सब्जेक्ट घेवन ईच स्टुडंट हाजें करियर कशें घडचें हाज्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसतलो. आता आनी एक व्हडलो इश्यू गोंयांत चालू आहा तो म्हणल्यार मायग्रंट्स. सकाळी फुडें उठून जर आमी 6 वरांचेर पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येक गांवांत म्हाका विशय खबर आसा. हेका आमी थोडेशे आमी स्वता जबाबदार आसा हें म्हणपाक जाय. कारण मुळात जर बेजीक आमचें काम सगळें आमी करपाचें सोडून दिलें जाल्यार जो वर्कर जाय, वर्कफोर्स जाय तो खंयच्या तरी भायल्यानूच येतलो आनी तो वर्कफोर्स ऑटोमॅटिकली भायल्यान येत आसता. बट तो खंय तरी रजिस्टर्ड आसपाक जाय, नोंद आसपाक जाय. आमी कोणाक आडोवंक शकना. बट तो रजिस्टर्ड आसप, नोंद आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा. बाकी सगळे जर काम करतले आसत ते लोक गरजेचे आसा. हय, आतां हांवूय जाणा की आमी तांकां आडोवंक शकना, कशेंच आडोवंक शकना. मायग्रंट्स लोक येतले आनी वतले. पण कांय मायग्रंट्स गोंयांत येवन ते आपली नांवां बदलता आनी तांकां स्थायी पत्तो मेळटा. आमी चेंज इन नेम फाटले जे जो अमेंडमेंट करून घेतला
तेजे वयल्यान तेजे नक्कीच आता बंधन येतले की सहज लोक आपले आडनाव नाव जे आसा हें सहज बदलू शकतना ताका नोटीस आनी ह्यो गजाली दिवपाक जाय. तेजे रेस्ट्रिक्शन हाडपाचो फाटल्याच फावटी आमचे लॉ मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आनी तेजेर एक अमेंडमेंटूय हाडला आनी तेजे रेस्ट्रिक्शन्स अशे कितलेशेच मायग्रंट्स आसात ज्यांच्यानी आपली वोटिंग कार्डां हांगासर तयार केल्या गोंयांत. ऑटोमॅटिकली तो 5 वर्सां रावलो काय तो आपले वोटिंग कार्ड करतो ना, पण हांव म्हणटा कितें, मायग्रंट्स समजा गोंयांत आयलो, ताणें काम केलें, गोंयच्या एका हातभार लायलो, तर तो मायग्रंट्स वोटिंग ताणें गोंयांत करूंक जायना. ताणें आपल्या गांवांत वचून वोटिंग करचें. ताच्या कार्ड हांगासर कित्याक करूंक जाय गोंय? तो गोंयकार जाता. तो म्हणटा कितें की आपूण गोंयांत रावलो 5 वर्सां, 10 वर्सां आनी आपूण विषय गोंयांत. पडटा. बट आमी जर सरकार हाचेर कितें तरी करपाक जाय. संविधान जेन्ना मानता म्हणटा तेन्ना त्या संविधानाच्या नुसार कोणीय वचून खंयसरी रावून आपलो वोटिंग रायट आधार कार्ड जो आसा तो विषय ह्या भारताच्या संविधानाच्या नुसार तो घेवपाक शकता. हांव तुमच्या मताशी सहमत आसा. आमकां मूळ गोंयकार जो आसा हो हांगासर मोठ्या प्रमाणात आसपाक जाय आनी ताका रायट्स हे मेळपाक जाय. कित्याक कांय वर्सांनी अशें दिसतलें आमकां की खाणी सुमारी सुद्दां आमचे कडेन हांवें ना. त्या खातीर सांगलें की त्या गोष्टी खातीर म्हाका दिसता थोडेशे आमी स्वता आमच्या लोकां मदीं जागृताय करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी गोंयांत कितके मायग्रंट्स आसा हेजी खाणी सुमारी गोंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना. ती ऑलरेडी ताजी चत्राय जी आसा रेंटल आनी हेजी हे दवरपाक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसा. बरें आसा. तरणाट्यांनी ध्येयवादी जावचे, आदर्शवादी जावचे, हाका लागून गोंय सरकार कितें करता? तरणाट्यांनी ध्येयवादी जावचे, आदर्शवादी जावचे हे मुळात एड्युकेशन सिस्टमांतल्यान हे विचार त्यांच्या तकलेंतल्यान वचप अत्यंत गरजेचे आसा. स्वयं केंद्रीत जावचे न्ही ह्या खातीर म्हाका दिसता तांच्यांनी थोडेशे ह्या समाजाचो तांचो दृश्टिकोन बदलपाक जाय. त्या खातीर वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांतल्यान म्हणा किंवा वेगवेगळ्या कल्चरल हातूंतल्यान आमकां तांकां प्रेरणा दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून बाकी सगळे म्हणजे आमी जेन्ना एखाद्या विशय गोंयांत एखादो प्रोग्राम्स एखाद्या सामाजीक तत्वाचेर कार्यक्रमाचें आयोजन करता हे तेच्याच खातीर आसा. आतां आरोग्य हे आमचें गृह खातें तुमचे कडेन, गृह मंत्रालय तुमचे कडेन आसा. आनी आमी म्हणटा वुमन एम्पावरमेंट जावंक जाय, हर एक कडेन जावंक जाय, भारतभर जावंक जाय, गोंयांनी जावंक जाय. गोंय ताका अपवाद ना. पण बऱ्योचश्यो केसी फाटीं गोंयांत घडल्या, अस्तुऱ्याचेर बलात्कार जाल्या आनी त्यो केसी सॉल्व करपाक पुलीस फाटीं फुडें जाता आनी कांय केसी सॉल्वूच जावंक ना. एक म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट हो वेगळो विशय आसा. वुमन प्रोटेक्शन हो वेगळो विशय आसा. गोंय सरकार हे महिलांच्या बाबतीत अति संवेदनशील आसा. आमी म्हणटा की खंयसरूच आमी कोणाचेरूच अन्याय जावपाक दिवचे ना. आनी हे सगळें आसतना प्रत्येक बायलेन जी केस फायल केल्या तिजो म्हणजे आमी तेजो लास्ट एंड रिजल्ट पर्यंत प्रत्येक केसीन पावल्या. खंयचीय केस काडून पळयात तुमी तेज्या एंड रिजल्ट पर्यंत पावल्या. आनी वुमन एम्पावरमेंटा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो गोंय सरकारच्या वेगवेगळ्या म्हणजे हँडीक्राफ्ट आसतले किंवा ते मागीर ईडीसी आसतले ह्या सगळ्या खात्याच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा ह्यो राबयता. गोंय सरकाराची आमी परत म्हणटलो की थंय जावं येता म्हणून की अर्थीक स्थिती गोंय सरकाराची सारकी ना. आनी अशा टायमार सध्या गोंयांत कांय खातीं आसा जी चलोवंक जाय म्हणून सरकार चलयता. देखीक एक खातें फॉर एक्झाम्पल जवळ जवळ 115च्या वयर स्टाफ आसा जो बसून सामको पगार खाता. फिशरीज खात्याच्यो कसल्योच एक्टिविटीज गोंय सरकारच्यो आमी जरी म्हणटा आर्थीक स्थिती व्यवस्थीत आसा. आमी खंयसरूच कोणाचो अजूनय म्हणजे कोणाचोच पगार उरूंक ना, कोणाचीच बिलां उरूंक ना. डिले जाले आसा म्हाजें म्हणणें आसा. तरी सुद्धा वेगवेगळ्या खात्यांक हांवें ऑलरेडी सगळ्या मिनिस्टरांक इन्स्ट्रक्शन दिलां की ताच्या खात्यांतल्यान म्हणजे वेगवेगळी कामां वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा सगळ्या लोकां पावोवपाक जाय. हांव प्रत्येक मिनिस्टराच्या खात्याचो रिव्ह्यू मिटींग हांवें ऑलरेडी दवरल्या. नवीन योजना लोकांपर्यंत पावच्यो म्हणून ऑलरेडी आमी सुरू केल्या. म्हाका दिसता फिशरीज खात्यानय बी तुमकां थोड्या दिसांनी बदल जो आसा तो आमचो फिशरीज मिनिस्टर फिलीप नेरी हाका इंट्रस्ट आसा. तेणी ऑलरेडी तेजेर प्लॅनिंग केलां आनी ही वील एक्झिक्यूट. अशेंच आनी एक खातें आसा रिव्हर नेव्हिगेशन डिपार्टमेंट, जंय येद्या व्हडलें खातें कसलेंच काम करिना. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली त्या सगळ्या लोकांक आमी ऑलरेडी कामाक लायला. हांव पयर म्हज्या एका मिटिंगेनी सांगलां की अशा पद्दतीच्या सगळ्या लोकांक एक स्ट्रिक्टली परत एकदा कामाक लावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. त्या खात्याच्या मार्फत सगळ्या मिनिस्टर हो रिव्ह्यू घेत आसात सगळे जाण. तुम्ही फाटीं एक स्टेटमेंट केला की तुमी साळ न्हंयतलो गाळ काडटले. बरी गजाल. साळ न्हंय सामकी वाट लागल्या ती क्लीन जावकूच जाय. कितलींच वर्सां जालीं तुम्ही जी राजधानी आसा आमची पणजेची आनी पावस पडलो म्हणटकीच पावसान पुराय पणजी बुडून वता. तिचें व्हडलें कारण म्हटल्यार मांडवी. आनी मांडवी न्हंयतलो गाळ कितकीच वर्सां जालीं
अजून काढून ना तो केन्ना काडटले तुमी साळ नदीचो गाळ काडून सोदता मांडवीतलो गाळ केन्ना काडटले मांडवीतलो गाळ काडप हाजेर म्हाका दिसता तसो हाजेर व्यवस्थीत रित्या स्टडी करची पडटली आयदर म्हाजें म्हणणें आसा की NIO आसतले किंवा बाकीचे सगळे आसतले हाजेर स्टडी केल्या उपरांतूच हांव तुमकां ताचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत सांगूंक शकतलो बट पणजे बुडटा हाजें कारण फक्त मांडवीत गाळ साचला न्ही तर पणजेत असलेले सगळे नाले जे आसा हे तुडुंब गटर वेवस्था सारकी ना. गटर सिस्टीम सारकी ना आनी तेच्या खातीर आसा तेंय कारण आसा तें क्लियर जाल्या उपरांत म्हाका दिसता पणजेतलो विशय हो सुट्टलो तुम्ही सध्या सामके पॉवरफुल मुख्यमंत्री आसा तुमकां कसलोच भंय ना अशें सगळे म्हणटा कसलोच भंय ना 27 जागा तुमचे कडेन आसा आणि आनीक 2 जागा तुमचे कडेन आसल्यो जे सुशिक्षीत असे 2 मंत्री आसले तुमचे कडेन तांकां तुमी सकयल देंवयले आणि तुमच्या भितर कांय असे मंत्री आसा जांकां आपले खाते कशें आमी चलोवप 2 न्ही 4 मंत्र्यांक सकयल हय, दवरला. सकयल Sorry, देंवयले. त्या खातीर आणि तुमच्या म्हणटा. अशें पण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय राज्याच्या इंट्रस्टान राज्याच्या हिताच्या नुसार सरकार एकदा मुख्यमंत्री म्हणून किंवा माझी पार्टी म्हणून काही निर्णय घेता हे सरकाराच्या इंट्रस्टान घेता आणि होय निर्णय जो घेतला हो सरकाराच्या इंट्रस्टान घेतला गोयच्या हिताचो निर्णय आसा आमकां गोंय फुडें व्हरपा खातीर घेतलेलो निर्णय आसा मायनिंग बंद जालें ते सुद्दां भाजपाच्या काळानूच मायनिंग बंद जालें आणि कितकेशेच असे परिवार आसात जे आज मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान मायनिंग बंद सामके जालें हे तळमळे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार बंद जालें माझो पुराय प्रयत्न आसा म्हाका खबर आसा कारण ज्या मतदारसंघात हांव रिप्रेझेंट करता साक्री ह्या भागात आमी 90% लोक माझ्या ह्या मायनिंगेचेर डिपेंड आसा हेजी म्हाका चत्राई आसा आणि ताका लागून वेळच्या वेळी मायनिंग सुरू जावपाक जाय म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा तरी त्या माध्यमांतल्यान ऑप्शन आसतले बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ऑलरेडी हांवें केल्या जांकां परमिशन दिवपाक मेळटा ऑप्शन आसतले बाकीचे ऑप्शन करून ते प्रयत्न सुरू केल्या ते जालेय बी ऑलरेडी फक्त आता लिगल मायनिंग सुरू करप हातूंतल्यान हांवें परत परत सांगलां की डिसेंबर पर्यंत हातूंतल्यान सोल्युशन काडपाचो आमचो आसा म्हणजे जेका आमी म्हणटा एक तर पॉलिटिकल नाजाल्यार कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान हो विशय जो आसा पळय न्यायीक प्रक्रियेंतल्यान विशय सोडोवपाचो प्रयत्न हो हर तरेन हांव करता आनी म्हाका अजुनूय खात्री आसा की ह्या डिसेंबर पर्यंत हो विशय जो आसा हो सुट्टलो आणि एक तुमकां शेवटचो प्रश्न विचारता 2015 जवळ गोंयचे आमच्या गोवा भवन मुंबईचें 2015 गोंयचे मुंबय भवन जो आसा हे 2 विशय आसात एक आमच्या कडेन स्वता मुंबईन जागा आसा त्या जाग्यार गोवा भवन बांदपाचें आसा विशय आमी तकलेन घेतला थंयसर आमी गोवा भवन बांदपाचें आसा गोवा भवन आसा एट प्रेझेंट ते अंडर रिपेअर आसा ताच्या खातीर गोंयकारांक थंय गेल्या उपरांत गोंयकारांची सोय जायना ताची दखल घेतल्या हांवें जाता तितके बेगीन फक्त गोंयकारांची सोय हाका लागून हो मुद्दो ना कितें आसा की खुबशे गरीब लोक खुबशे हांवें लोक आसताले मेडिकला खातीर तांकां रावपाची सोय जावपाक जाय म्हणूनच ते बेगीन जावपाक जाय आसा ते अंडर रिपेअर आसा ते बेगिनात बेगीन लोकांक दिवपाचें प्रोविजन करता आनी नवीन वास्तू ज्या जागेर आमकां बांदपाक जाय वाशी गांवांची बरोबर आसा थंय हांव ऑलरेडी आमचे फाटले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या कडेन उलयलां काही एक थोडेसे इश्यू आशिल्ले ते इश्यू रिझॉल्व जाल्या उपरांत नक्कीच तो विशय सुट्टलो तुम्ही गोंयांत पुराय गोंयभर भोंवता पुराय गोंयची सामकी देखरेख करता पुराय गोंयाच्या लोकां विशीं तुमकां आस्था आसा खूब आनी तुमी मध्यंतरी महाराष्ट्रान गेले प्रचारा खातीर म्हणून आनी थंय तुमच्या विरोधान काहीतरी कोणी विधानां केली आनी तुमकां ताचो त्रास जालो म्हाज्या पार्टीचो प्रचार करपाक दुसऱ्या राज्यान वचप हें साहजीक आसा हांव वयतलो दुसरो कोण कितें उलयता ताजी पर्वा म्हाका ना कारण हांव जेन्ना म्हाज्या पार्टीच्या प्रचारा खातीर गेला तेन्ना ऑटोमॅटिकली कारण बरेचशे महाराष्ट्रांतले इतर राज्यांतले लोक आमच्या प्रचाराच्या वेळार हांगासर येता त्या खातीर कोण कितें उलयता तेतूर हांव पडना आनी म्हाकाय तें पडिल्लें ना ह्या राज्याचो विकास करप हें म्हाजें ध्येय आसा तें करीत आसतलो तुमच्या मतदारसंघात कितें कामां उरल्या खंय तुमकां दिसता म्हाज्या मतदारसंघात तशी बरीच कामां उरल्या अजून करपाची डेव्हलपमेंट वर्क बस स्टँड आसतलो किंवा बाकीचे मास्टर प्लॅनिंगचें एक्झिक्युशन करप ही कामां जी आसा येता त्या 2-2.5 वर्साच्या कार्यकाळात हांव पुराय करतलो तर हे असले आमच्या गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानीस डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आज तांच्यांनी आपले मत आपले काळीज आरडीएक्स गोवा कडेन उक्तें केलें तर प्रमोद बाब तुमकां देव बरें करूं थँक्यू